मग अशा वीक्षकांनो तुमकां समजतांक काल आज फाल्यां ह्या कार्यक्रमाक हांव स्वागत करतें आसा हांव विनंती पेरनाल. बरें, ह्या कार्यांत आज एक मान मनीस आयला हांगासर सैरो जावन 10 पटी राज्य मट्टाची फोटोग्राफी खातीर ताका अवॉर्ड मेळ्ळा, प्रशस्ती मेळ्ळा. आयले वर्स आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती मेळ्ळा आनी तशेंच जायते प्रशस्ती ताच्या परिसरांत वर्तुळांत सन्मान ताणें घेतला. एक फोटोग्राफर जावन ताणें कालय पळयलां, आजय पळयलां आनी फाल्यांच्या विशयान ती सांगते आसा. हांगासर हांव खुशयेन तुमच्या मुखार पेश करूंक मुखार व्हरतां आनी ते आसात शिरवांचे फिरगतीचे उपाध्यक्ष आनी वृत्तेंत फोटोग्राफर, प्रवृत्तेंत एक समाजसेवक, ते आसात लायन विल्सन डिसोजा. नमस्कार तुमकां. नमस्कार. मग ज्या वीक्षकांनो, वय फोटोग्राफी म्हणटा आसतना तस्विरे काडटलो वा तस्विरेकार जायतें भविश्य आसता. हर एकाक आमकां तस्वीर जायची. तस्वीर नातलो खंयचोय ना. जल्मतावन मरणा पर्यंत पडल्यातावन पेटे पर्यंत तस्वीर खंडीत जावन जायचे. पूण तस्वीरेक भविश्य मुखार कितें आसा, आदीं कशें आसलें, आतां कशें आसा, ह्या विशयांत थोडी झळक आमी घालूंक आसा. विल्सन, कार्यक्रमांत तुमकां स्वागत. म्हळ्यार हांवें केदलो पळय कार्यक्रमाच्या फाटल्यान आसता तुमचो दोळो. कार्यक्रम सदर करचे आमी, तुमी फाटल्यान आसचे. पूण आमी येता ताचे उपरांत उडास याद ताजा करची म्हणटात, फाटी करची ती तुमी तुमच्या फोटोग्राफान. फोटोग्राफी ब्लॅक अँड व्हाईट, काळें धवें आसतना, तो वळसो काल आनी आतां डिजिटल रंगळ काल, हाचे मदें तफावत कितें आसा? तुमी सांगले बरें. आदलो काल, आतांचो आनी फुडलो काल तफावत मस्त आसा. आदीं आमचे आब मलगडे मनीस आदल्या न्हेसणार सोलोन येताले, पेंटाक वताले, फाटी येताले, कितेंच लज आनी कांय नातली. पूण आतांच्या काळार तशें ना. मस्त लज दिसता. उपरांतच्या काळान कितें म्हण आमकां गुर्तू ना. फोटोग्राफी ती तशेंच. आदीं ब्लॅक अँड व्हाईट कलर आसले. एका रोलांत 12 फोटो येताले. एका रोलांत 12 फोटो येताले आनी ते 12 फोटो काडचे म्हळ्यार बारी व्हडली संगत खंय. त्या टायमार आमी फोटोग्राफरा पळोवचे म्हळ्यार बारी व्हडली खुशेची गजाल. हांव ल्हान आसतना आमी चिंतून नासले फोटोग्राफर जाय म्हणून. पूण त्या वेळार एक फोटोग्राफर आयिल्लो म्हणल्यार कुडले ताची एक बॅटरी आनी काडून येताना ताका एक बोंडो पयलें दिवचो. ताच्या उपरांत ताका आपोवप व्हडलो मान, भारी व्हडलो फोटोग्राफर. ताच्या उपरांत कलर फोटोग्राफी आयली. आतां डिजिटल फोटोग्राफी आयला. संवसार बदलला. आदल्या काळार सांगचे तर इल्लेशे कश्टी आसले म्हणयात. कित्याक म्हळ्यार फोटोग्राफीची क्रेज नातली. आदल्या काळार क्रेज कितें नासले. आतां फोटोग्राफीची क्रेज आयल्या. त्या देखून आदल्या काळाचे की आतां काळाक तफावत मस्त आसात. आदीं फोटो म्हळ्यार गरजेक मात आसलो. आतां फोटो मर्जेक जाला. मर्जेक आयला. ओके, गरज आनी मर्ज म्हणटा आसतना आमी थंयच रावयले. तुवें डिजिटल म्हणटा थंयच रावयलें. पयल्यान पयलें वीक्षकांक तुजी वळख हांवें करच्या की तुमी सांगची बरें. तुमी खंय जावन कितें आसात, पयलें कितें आसलें, आतां कशें? म्हजी वळख सांगची तर सादारण मस्त जाणांक म्हजी वळख आसा. म्हजें नांव विल्सन डिसोजा म्हणून. प्रस्तुत म्हजो गांव शिरवां. शिरवांत म्हजें शिकप आनी पुरा जाल्या उपरांत शिरवांतच म्हजी वस्ती आनी वृत्ती म्हजी शिरवांतच. पयलें 1999 1990 इसवेंत हांवें म्हजें पयलें बिझनेस प्रारंभ केलें. त्या टायमार हांव इस्काला वतालो. पयलें स्टार्ट केल्लें हांवें लर्निंग सांगात अर्निंग सांगात. हांव इस्काला वता आसतनाच पयलें बॅकड्रॉप डेकोरेशन हांवें प्रारंभ केलें. बेस्ट डेकोरेटर्स म्हणून. ताच्या की पयलें म्हणचे जाल्यार इस्काला वेताना सकाळीं पेपर घालतालो हांव घरा. ताच्या उपरांत डेकोरेशन स्टार्ट केलें. आमची इल्ली घरची परिस्थिती इल्लीशी सुदारली. ताच्या उपरांत 1995 हांवें विडियोग्राफी प्रारंभ केली. त्या टायमार विडियोग्राफी म्हळ्यार बारी एक फेमस. विडियो म्हळ्यार मस्त खुशेची गजाल आनी मस्त इंट्रस्ट म्हाका. विडियोग्राफी प्रारंभ केलें. ताच्या उपरांत हांवें 1998-2000 भितर फोटोग्राफी स्टार्ट केली. ताच्या उपरांत म्हजी झळक ह्या वळख सगळ्या समाजाक सुमार हांव चिंता माध्यमा मुखांत्र जावंक पुरो, तुमच्या कविता मुखांत्र जावंक पुरो, या आमच्या समाजसेवा जावंक पुरो. खंडे जावन दयाजिवळ.com आमकां सदांच क्रिस्तांवांच्या फोटोग्राफर म्हणून मात न्ही, सगळ्या फोटोग्राफरांक उंचल्या स्थानाक काडूंक दयाजिवळान मस्त वावर केला. आनी आमच्या कार्यांनी प्रवृत्त्यांनी सदांच आमकां तुमच्या बरी आसल्या कार्यनिर्वाहकांनी आमकां मस्त पाठिंबो दिला. कित्याक म्हळ्यार काजाराच्या सबणाक वता आसतना आमकां जशें घरांत हांव प्रारंभ करून हॉलाच्या क्रेमुसार येता आसतना लोकांचो कसो सहकार जाय जेगी
इगर्जेंत ह्या जाकांचोय सहकार जायचे तेय दिते आसात ताचे व्हरतो सहकार कार्यानिर्वाहकाचोय जाय तेय दिते आसात. बरें हें तुवें म्हळें बॅकड्रॉप डेकोरेशन वेदी सजवणी तुमी करनासल्यात व्हिडिओग्राफी आयल्यात हे कॅमेरा काणून फोटो काडया म्हूण कित्याक बगलें तें तुमगे कारण वा प्रेरण कोण? हे बरें सवाल. कित्याक म्हळ्यार आमी पयलें बॅकड्रॉपांनी करतना जावं पुरो केटरर्स बॅकड्रॉपांनी करतना आमकां मुख्य वाहिनीक येवंक एक अवकाश नातलो. मुख्य वाहिनी दिसचे मनीस ते एक जण मात्र एका काजारान, एक फोटोग्राफर, एक व्हिडिओग्राफर, एक कार्यनिर्वाहक. पूण कार्यनिर्वाहकाक तितलो अवकाश ना. कित्याक म्हळ्यार तांचे कार्य प्रवृत्ती प्रारंभ जावची फकत हॉलान मात्र. आमची कार्य प्रवृत्ती सुरू जावची तांच्या घरांत. त्या देखून हांवें हें पुरा पळयत आसतना म्हाका एक हांवें म्हज्या मतीन चिंतलें हांवें कित्याक व्हिडिओग्राफर या फोटोग्राफर जावं नजो. ताच्या उपरांत तांच्या चड गळीत आशिल्ल्या मनशा सांगत हांव गेलो. म्हजें इल्लेशें नॉलेज म्हाका तातूंत इल्लें इंट्रस्ट आशिल्ल्यान म्हाका तें सलीस जालें. त्या देखून ह्या वृत्तेक आयलो. व्हिडिओग्राफी वृत्ती चलोवंत आसतना सडावत तुमकां गोत आसा सडावत व्हिडिओग्राफी कशें म्हळ्यार पयलीं आतां आमी पुरो स्टँड्स घालून यूज करतात. पयलीं तशें स्टँड घालची प्रवृत्ती नासली. कांद्यार दवरचें ताका वयर लायट शिरकावचो. कितले केजी आसतलो तो एक व्हिडिओग्राफी? तो पयलें पॅनासॉनिक काले ते पयलें आमचे कडेन M7 M10 ते पुरो कॅमेरा आसले. त्या वेळार JVC आमी केला. JVC कॅमेरा आसतना आमी खांद्यार VCR एक हातान कॅमेरा घेवनसो मागीर लायट आनी म्हणटाना सादारण एक 7-8 kg वयर ताचें वजन आसतालें. तें घेवन आमी वता आसतना एक शर्मावन जाता आसतना एक 15 मिनटाचो शर्माव जाल्यार 15 मिनटां खांद्यार काण घेवन रावसाय. एक भलायके समान 8 या 12 या 20 मिनटां गेल्या आतां 8 मिनटां जाल्या 20 मिनटां उलयलो तरी 20 मिनटां खांद्यार घेवन रावतना एक फोटोग्राफर दोन फोटो काडटलो आनी सांगता एक बसून पुरो आयकतना हांवें चिंतलें. आनी व्हिडिओग्राफीत केला हांवें त्रास उण्यात म्हणून चिंतून ह्या प्रवृत्तेक आयलो. पूण आतां गजाल अशी जाल्या की आतां व्हिडिओग्राफी मस्त सुलाभ जाल्या. कित्याक म्हळ्यार 15 मिनटां तो स्टँड घालून दवरता. आमच्या कॅमेराक स्टँड घालून दवरची प्रवृत्ती बारीक उणी जाल्या. आसा आमी काडटा पूण पयलीं आमी शर्मा वेळार व्हिडिओ घालून काडटाले न्ही फोटोग्राफर बसतालो. पूण आतां आमकां शर्मा वेळार चड काम जालां. त्या देखून आतां तें आनी हें समान जावन आयलां. पूण त्या वेळार प्रारंभ करतना तशें आमी चिंतून आमी प्रारंभ केलें. पूण आतां अशें जावन गेलां. काल बदल एकल्याक बरें जाता आनी एकल्याक इल्लेशे त्रास जातात. बरें पयलें एक कार्य आसता म्हणटा आसतना तें कार्य कशें चलोवन वता की तसो फोटोग्राफर फोटो काडटा वेतलो. पूण आतां कशें जालां की फस्ट तुमचे लागीं डेट बूक करतात. ताचे उपरांत कार्य अशें जाय जें म्हणून तुमी प्लॅन करतात. ताचे उपरांत तुमी फोटो काडतात. हे कित्याक बदलावण आयिल्ली? हें बरें सवाल. कित्याक म्हळ्यार एका कालार हांव फोटोग्राफी या व्हिडिओग्राफी या बॅकड्रॉप प्रारंभ करतना म्हाका पयलें थोड्या केटरर्सांनी बूक करचें आसलें. थोड्यांनी फोन करून सांगचें आसलें. थोड्यांनी मानेस्तांनी येवन आमकां घरा गी या आमच्या ऑफिसांत सांगचें आसलें. आमचें एक काजार दवरलां अमक्या दिसा रोस अमक्या दिसा काजार तुमी येवन फोटो काडी जाय सुदारसून दी जाय म्हूण आमी वताले. ते कितेंच डिस्कशन ना कांय ना. येवचें कार्य सुदारसूनचें आनी येवचें. थंय मस्त घुसपट गोंदळ जाताली. कित्याक म्हळ्यार मिसाचो वेळ मीस जाल्या हॉलाचो वेळ निगदीत पयलें तांच्यात आसतलो. फोटोग्राफराक व्हिडिओग्राफराक फोटो काडूंक व्हिडिओग्राफ वेळच निगदीत नातलो. पूण उपरांत असो एक काल आयलो की आमी थोड्या संदर्भांनी भायर पुरा ट्रेनिंगा वता आसतना तांणी आमच्या मतीन घालें कित्याक तुमी स्टुडिओ सेट करूं नजो, कित्याक तुमी अवेलेबल फोटो काडूं नजो, कित्याक तुमी लोकां लागीं उलोव नजो. आमी प्रारंभ केलें. मस्त त्रास जाले. मस्त म्हळ्यार मस्त त्रास जाले. सडन ते संप्रदायिक आयकनात. एका वेळार जेवणाच्या कारबारांनी पयलें जेवण प्लेटींत दिते आसतना एकच बटी बुफे सिस्टम येताना लोकांनी पुरपुरोवंक सुरू केलें. आमी कितें प्लेट काडून मागोवंक वचपाचें घेवन त्याच प्रमाणे आमी फोटोग्राफी विशयांत सांगता आसतना तांणी कितें म्हळ्यार हें पुरो गरज आसा की आमी मिसाच्या पयलें हें जाय की मिसाच्या उपरांत आमकां वेळ जाय की तें जाय की. पूण आमी तांकां बसोवन व्हंकलेक न्हवऱ्या सांगता बसोवन आमी तांचे कडेन तो वेळ डिस्कस करता आसतना आनी तांचे कडेन आमी उलयता आसतना तांकां हें भोगोवंक लागलें की खंडे जावन फोटोग्राफीक व्हिडिओग्राफीक आमी म्हत्व दी जाय. हें आमच्या कार्याचें मुख्य एक वांटो. कित्याक म्हळ्यार आमी तांचे कडेन उलयता आसतना आमी तांचे सर संगती आमी तांकां सांगता. कित्याक एका काजाराक आजकाल मस्त खर्च करतात
पूण अकरेक उरचें कितें म्हळ्यार फोटो आनी विडियोग्राफी मात्र. त्या देखून ती तांकां आतां समजून आयलां, त्या देखून ती आमकां पयलें येतात, उलयतात आनी वेळ आनी निगदीत जाल्या उपरांत हें कार्य इतलें अपुरबाय जाता की कोणाकय त्रास जायना. कार्य चलोवन जाल्यार कार्यनिर्वाहाक त्रास नात, मिसाकय त्रास नात, कोणाक आयल्या लोकांकय त्रास ना. त्या देखून ही गजाल मस्त बरी जाल्या. आनी एक कुशेची गजाल सांगूंक हांव अपेक्षीत की आयच्या दिसा आमच्यातल्या फोटोग्राफरांक आमची तारीख खाली आसली पळोवन थोडे बुक्करचे मनीस तितून मुसर येवन पावल्या. ती एक आमच्या विक्षकाक आनी आमच्या सगळ्या लोकांक एक हात नमसून हांव एक देव बरें करूं म्हणटा आनी आमकां एक दिल्ल्या मानाक तुमकां एक धन्यवाद म्हणून सांगता हांव. बरें, तुमी म्हळें आतां आमकां ट्रेनींग आसा, त्या विशयांत चड जाणवाय मेळटा म्हणून. पूण तुवें फाटीं आमी इस्कलाक वता आसतना हांव फोटोग्राफी करता म्हूण घरा सांगतना, विडियोग्राफी करता म्हणटा आसतना घरा पाठिंबा आसलो की वा तुका तें काल्याक वा दुसरें पळय कांय पळय हांगातून मुंबय वच, मुंबयतून दुबय वच, दुबयतून अमेरिका वच, तशें कांय येवन हांगी म्हाका तुमी सांगलें पुरक जावन हांवचें जाल्यार आमच्या क्रिस्तांव समाजतींत सडावत आमच्या गांवांनी आनी पुरा अशें आसा की आमच्या क्रिस्तांवच्या भुरग्यांनी पयलें जावन शिका जाय, शिकून जाल्या उपरांत कसोय कोर्स करी जाय. ताच्या उपरांत घरा हे मात्र रावूं नजो, तांणी फकत एकच गल्फाक वचा जाय. आमी ल्हान आसतना आमकां मुंबय वचा जाय, बँगलोर वचा जाय म्हूण सांगताले. पूण आतां पयलें इस्कल कंप्लीट जावच्या पयलेंचो पासपोर्ट रेडी आहा म्हूण विचारतात. पासपोर्ट रेडी जाल्या उपरांत कोणाचे की हात पांय धरून एक बटी विजिटींग विजार गल्फा वतात. मागीर फाटीं येवंक ना, फाटीं आयल्यार घरा रावूंक सोडनात. ताचे कडेन उलोवन एक बटी म्हज्या पुतान गल्फाक वचा जाय म्हूण. पूण आमच्या घरा तसली कसलीच अडचण या बंदड नातल्ली. तुका कितें करूंक जाय तांणी म्हाका करूंक सोडलें. त्या देखून आज ह्या मेटाक हांव पावलां. तशेंच म्हाका सगळ्या आमच्या क्रिस्तांव समर्थीचे सगळ्या DSCs, आमच्या पयलें कोडयाळ एकच DSCs आसले, कोडयाळ, उडपी, ते मात न्ही, ते सोडून हेर गांवांनी सगळ्या भारताच्या सुमार गांवांनी हांव गेलां. गल्फाकी गेला हांव फोटोग्राफीक. तांणी म्हाका दिल्ल्या सहकार तांकांय देव बरें करूं म्हणटा हांव. बरें, जायते कडेन तुमी फोटोग्राफी खातीर भोंवल्यात. आमी काजाराची मात गजाली करता आसा. एक फोटोग्राफर म्हणटा आसतना वेदी कार्यां आसता, खंयचे म्हणी उक्तावण कार्यां आसता वा राजकीय मुखेली गांवाक भेट दितात. त्या वेळ तुमकां वरांची वरां राखचें पडटा. त्या वेळ पुरपुरतात फोटोग्राफर. थोडे पेटी काजारांत वा दुसऱ्या फॅशन फोटोग्राफींत वरांची वरां राखून एका तस्विरे खातीर तुमी वद्दाडटात. ह्याच्या मदलो तफावत कितें म्हळ्यार आमी आमच्या स्टुडियोतावन या आमच्या हातोटी म्हणटात ताका, आमच्या हातांतावन भायर आमच्या कंट्रोल भायल्या कार्यक्रमांचो कंट्रोल आसना. वेदी कार्यक्रम आमचो कंट्रोल आसना. कंट्रोलेशन विल्सन उलोवन आसलो. पूण हांगासर एक अपुरबायचे कॉल आसा सिद्धकट्टेतावन. ओजवाल्ड, हॅलो, कोण उलयता? टीव्ही सवाल मिले उणें करेजे. हांगासर आमचे लागीं आज सैरो आसा विल्सन डिसोजा, उलया. हॅलो, विल्सन नेटवर्क. हांव सिद्धार्थावन उलयतां. सांग सांग हय, हांव जस्टीस भाऊ. वय बरें जालें, खुशी जालें आमच्या सिद्धकट्टे. सांग ओजी, सवाल कितें आसा? सवाल बरी हें करता दोगांय, विडियोग्राफीन बरी वता तशी. तशें मागीर तशें काजार उलोवप काजारा दीस पयले दनपारां फंक्शन केरलो 5 वरांचो काजाराक आयलो. काजाराचे ताच्या फंक्शनाक आयलो तो उडा बरें जाणा म्हाका. ओके, देव बरें करूं ओजी, देव बरें करूं. हांगासर उलो दिल्ल्याक. ओजी, तुजें डेडिकेशन सांगते आसा. तुवें एक कोणाचें कार्य काडून गेल्लें 5 वरांसर करून ताच्या उपरांत तुज्या काजाराक तुवें तयार जाल्लो म्हूण. ओके, आमी कंट्रोलर आसल्या. आतां कंट्रोल सोडला. ओजे, देव बरें करूं. कित्याक म्हळ्यार सिद्धकट्टान फोन केला म्हणटा सिद्धकट्टेकानी म्हाका एक ल्हानशें अटॅचमेंट आसा. ल्हानशें कट्टे पुराण म्हळ्यार म्हज्या आजाळ सिद्धकट्टे, म्हज्या पप्पाचो गांव. आनी ओजवाल्ड म्हजो आमच्या जोस्सीचो फादर. ताणें सांगलें सोमा दनपारां म्हजें काजार नोव्हेंबर 5 तारखेर जाल्लें. त्या काजारा दीस दनपारां एक काजार आसलें.
सडावत आमी खाण घेवन वचप चिंतो न्हू आसले हांव पूण तांच्या घरा सादारण 8 काजारां आमी केल्लीं तांचे 10 जाणां भुरगीं 8 काजारां आमी केल्लीं देखून त्या देखून तांणी सांगलें हे काजारे तुमी करी जाय सोडून वचो आमकां एक सुदारसून दी जाय म्हणले एक विशय तांणी सांगल्यान दनपारां त्या काजारा वचून हांव सांजेच्या काजारा काजार म्हणटा आसतना हांगासर पांगलातून ऑस्टन आसा ऑस्टन नमस्कार ऑस्टन टीव्ही सवाल मुणेकर ऑस्टन कसो आसाय सांग फर्स्ट क्लास सांग विल्सन सांगासर उलय विल्सन तुका मध्ये शबासकी पटयता देव बरें कर ऑस्टन बाबा तर बाय कित्याक म्हळ्यार 1909 विश्वान तुवें तुजी वृत्ती आराम केल्याय आनी 2015 इसवी 25 वर्सां जाली पटयता तुका देव बरें करूं थँक्यू ऑस्टन वय वय तशेंच तुजें सांगता हांव गेल्लो हेळना आमी सांगता मेळ्ळ्या हांव वय आनी देखून तुका स्पेशल म्हजे रिगार्ड्स ह्या विशयांत आनी बेस्ट ऑफ लक इवन मागीर विल्सन म्हणजे एक सवाल म्हणून सांगल्यार 1909 इसवेंत 2015 इसवी ह्या 25 वर्सां मध्ये जावेत फोटोग्राफी ह्या व्हिडिओग्राफींत ह्या फोटोग्राफींत मस्त बदलावण जाते जायला मेटामेटांनी आमकां टेक्निकली ऑर तुमकां सांगिल्ल्या तुमी सांगिल्ल्या प्रकार तशें तुमी सेल्फ स्टडी करून वाडल्यात की या तुमकां ट्रेनिंग प्रोवायड केलां आनी तुमी इतल्या मट्टार जून कशें जाल्यात ओके देव बरें करूं ऑस्टन देव बरें करूं कित्याक म्हळ्यार ऑस्टनान उडास काडलो कित्याक म्हळ्यार हांवें वृत्ती प्रारंभ करतना तो एक बरो कार्यनिर्वाहक त्या टायमार ऑस्टन बरो कार्यनिर्वाहक जावन आमी सांगाता वावर केला ऑस्टनाक कॉल केला देव बरें करूं ऑस्टन तुवें इसारले सवालाक म्हजे लागीं मुस्सन आनी हेंच सवाल इसारलें आसा आजकाल फोटोग्राफींत पयलें सर कोर्स आसता ते उपरांत डिप्लोमा या तसले कोर्स आसात पूण हांवें तसले खंयचेय कोर्स डिप्लोमाक आनी हांव वचोना हांव म्हज्या एक इंट्रस्टारच हांव सुमार वृत्तेक देवलां ताच्या उपरांत कितें जालें म्हळ्यार थोडे कडेन एका दिसाचो 2 दिसाचे या 3 दिसाचे कोर्स आसतात त्या हर एका कोर्साक हांव एटेंड जालां आनी हर एक तरबेती वय त्या तरबेतीक हांव एटेंड जालां ताच्या उपरांत बंबईंत आसले एक हप्त्याचो तरबेती आसली थंयसर हांव एटेंड जालां तशें जाल्यार ल्हान तरबेतीक एटेंड जाता हांव ताच्या उपरांत सदावत ह्या मट्टाक पावोवंक कारण कितें म्हळ्यार आतांच्या काळार ह्या उरल्या वेळा जाल्यार आमकां हर एक संगतीक संवसारांत ह्या समाजांत हर एक संगती आमकां मेळटात आमी कशें खाण घेता म्हणलें आमकां मुख्य अवकाश मस्त आसात एक जावंक पुरो फोटोग्राफी ह्या हर एक पयलें मॅगझीन बूक येताले आनी हर एक बुक्सांनी येताना आमी ते बुक्स पळोवन हांव फोटोग्राफी कशें स्टडी करतालो ताचे प्रमाणे काडूंक प्रयत्न करतालो मस्त फोटोस हांवें वेस्ट केल्ले आसात पयलीं आमी रोलाचे कॅमेरा आसता ट्रायल अँड एरर मेथड ट्रायल अँड एरर मेथड म्हणटा आसतना तुज्या स्वंत कुशीन शिकून तूं वयर आयलोय तसलोच एक फोटोग्राफर आसा रॉनी कारकोळ म्हणून स्नेहा डिजिटल नमस्कार रॉनी हॅलो टीव्ही सवाल म्हणून उल्लेख या उलय तारोक आयकता ओके हॅलो सांगा विल्सन या सांग रॉनी विल्सन फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅट्स देव बरें करूं थँक्यू विल्सन म्हजो बरो फ्रेंड मस्त पटी आमी सांगाता मेळ्ळ्या आनी सांगाता काम केलां नेंगे वय खंडेत जावन एका कालार विल्सन व्हिडिओग्राफर जावन आसलो आनी हांव ताच्या सांगाता फोटोग्राफर जावन आसलो वय हांव आनी की फोटोग्राफरच आसा विल्सन व्हिडिओग्राफर आशिल्लो फोटोग्राफर जाला आनी मस्त व्हडलो फोटोग्राफर जाला कितें जावन दी कशी विल्सन देव बरें करूं रॉनी सवाल आसा की तुजे ओके देव बरें करूं ताणें तुका होगलीक विचारल्या आनी अनेक मानेस आसा शिरवंत प्रिन्सिपल आसलो आतां पॉम्पे कॉलेजींत प्रिन्सिपल आसा क्लॅरन्स मिरांडा सर नमस्ते नमस्ते सांगा या तुमकां दोगांची बरी सांज मागता तुमकांय तशेंच या थँक्यू आता वो मानेस्त विल्सन तो असामान्य व्यक्ती एक ताजी विशेष दिस्त आसा तिसरी दिस्त विशेष दिस्त जी सगळ्यांकी कितें दिसना न्ही तें ताका दिसता तशें जाल्यार न्हू तो एक ग्रेट फोटोग्राफर एक दुसरें तो लोकांची विशेष सेवा करता म्हज्या कॉलेजीच्या 2 जाणां विद्यार्थींक एक ऍक्सिडेंट जाल्ल्या वेळार सांगा
आणि त्या भुरग्यांक घेवन आस्पत्रेक व्हेल्ली रीत म्हाका अजूनय उडास आसा. तो आनी ताजो इश्ट जावंक पुरो तो मिस्टर नागराज म्हणून, आतां हांवें विसरना त्या देखून बरें मनीस विल्सन ताजी विशेष एक दिश्ट आसा. बरें सर समजलें. हांवें व्हडलो जो कार्यक्रम आरंभ करतानाच म्हणलें तो केवळ फोटोग्राफर न्ही, ताच्या वृत्तेन फोटोग्राफर प्रवृत्तेंचो समाजसेवक म्हण त्या विशयाचेर येता हांव. देव बरें करूं हांगासर उलो दिल्ल्याक. देव बरें करूं म्हण ते आसा. विल्फ्रेड विंटो आसा दुबयता न्हू, कुंभारी लागीं उलोवंक कुंभार तयार आसा दुबयचो. विल्फ्रेड विंटो उलय. नमस्कार नमस्कार. हांव बरो आसा. विल्सन उलय, कुंभार कडेन उलय. हांव बरो आसा कुंभार. तूं कसो आसा? देव बरें करूं फोन केल्ल्याक. ओके विल्फी काय सवाल आसा की विल्सनाक विचारूंक? विल्सनाक जावं जाल्लें आमी ल्हानपण एकच वट्ट वट जाल्ल्या. हां ओके एकच क्लासीन आमी शिकोवन आसलो. मागीर ताका शिकप मुखार करून जावनासलें. हां हांवें शिकप मुखार आमचें म्हणजे मुखार केलें. तशें म्हजो खास मित्र हांवें ताका म्हणजे भुरग्याची कितें दिला. हां आनी तो आज ह्या टिचर पावला जाल्यार म्हाजो एक गौरव म्हणून येता. बरें बरें. तुजे तोल्यानी ताका पाठिंबो दिल्ल्यान तो त्या अंताक पावला. तुवें दुबयतान विल्फ्रेड विंटो पेर्नाल तुवें हांगासर उलो दिल्या तुका देव बरें करूं म्हण ते आसा. विल्सन उलय. तुजे अभिमानी मस्त आसा. मस्त आसा मस्त आसा. दुबय तावन सरेकडे तावन कॉल करतात. सर क्लारन मिरांदान सांगले बरें तांकां देव बरें करूं म्हणटा. ब्लड वय ते एक आमच्या म्हज्या स्टुडियोच्या मुखारच एक अवघड घडलें. इस्कालाचे एक भुरगीं चलोवन वता आसतना एका वाहनान आपटून 3 भुरग्यांनी एका वाहनाक लागून थंयसर सकयल पडलीं. तेणे मस्त लोक चलोवन येतालो जाल्यार कोणी तांकां उखलो ना. येना कोणी. वय आमकां म्हजी एक सडावती प्रवृत्ती मुखार कितें जाता पुलीस येता तें म्हण चिंतेन आमी तक्षण आतां घेवन आस्पत्रे व्हरून थंय एम्बुलंसा व्हरून एक ल्हानशें एक हेल्प केल्लें मात्र तांणी तें मस्त व्हडल्यांकन सांगलां. पूण तितलो व्हडलो मनीस न्हय हांव. तसलें कामां आमी केदोळाय करता. कित्याक म्हळ्यार समाजांत आसल्या उपरांत आमी समाजाचे मूक ताणें म्हळें एक दिश्ट म्हणून फोटोग्राफरांक आयताराचे मिसाव वचोंकूच टायम ना. विल्सन आयताराचे मिसाव वचोंकूच टायम ना. ताच्या उपरांत तितलो व्हडल्या वार फिरगजीचो तूं उपाध्यक्ष. इतलो व्हडलो तूं वार फिरगजीचो उपाध्यक्ष. तुका त्या मिटिंगा वचोंकूच केदो टायम मेळटा. मिसा केदोळा वताय फोटोग्राफरी केदोळा म्हणटा आसतना हांगासर JFDचो जात्तावर आसा. नमस्कार. हॅलो सांगा सर. म्हळ्यार तुमची सवालां थोडी सुमार आहा ती वयर फुडार आसा की फोटोग्राफर खंडीत फुडार आहा. हां आनी बरें कन्न फोटो काडल्यार खंडीत फुडार आसा. आनी थोडे फोटोग्राफर तांचे कुशे म्हणजे फोटो काडटात. हां हां ते प्रेजेंट आतां आमच्या तेंपार आमच्या काजराच्या दाळा जॉर्ज स्टुडिओ बाल्को तले आसले. कांय शिकनासले ते कांय फोटोग्राफी शिकोवना. टेक्निकल हे तांचे टेक्निकली तांणी एक करना बरें नांव जोडलां. पूण आतां कारण जालां तांची काल जायचे व्हडले इन्वेस्टमेंट जायचे. देव बरें कळ्ळें तुमचे विशय कळ्ळे. आमी संक्षिप्त करया. जायती कॉलर आसात. आतां वर्तान तुमी उलो दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हण ते आसा. तांणी म्हणचें कितेंच त्याच्या विशयान माहीत नासतना तुमी वयर आयल्यात. तशें जायते फोटोग्राफर आसात म्हणून ताका सडीत मनशाक हांगासर जूड नोरन आसा आनी एकलो कार्यनिर्वाहक दोरेमिफा कार्यसलन ते आसा. नमस्कार जूड. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार सांगा. या विल्सन नमस्कार. नमस्कार जोड. या बारी खुशी जाली तुका टीव्हीर पळोवन. कित्याक म्हळ्यार तुका केदाळे आमी अंतुद्द पळोवनचे खंय काजार सोबणांनी पळयता तुका. वय तूं एक भोव पहिल्यान तुका परबी परच्या परस तुवें एक बरें एक तुज्या कार्य क्षेत्रांत तुवें एक प्रायज आपणायलाय. देव बरें करूं. आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती. आंतरराष्ट्रीय प्रशस्ती. वय वय ऑल करेक्ट. तो फोटो आसा स्क्रीनार. वय 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 करेक्ट दिसता. ताका हांवें व्हॉट्सअपार विश केला आनी आजूय बरें मागला ताका पहिल्यान पयलें. सवाल काय आसा की विशय कालेक म्हळ्यार पहिल्यान पयलें विल्सन हांवें एक सांगचें कितें की म्हळ्यार एक कल्तो
सत्यवंत एक नीतीचो फोटोग्राफर आणि बरो व्यक्ती हा आणि ताजे गुणा गांवी मेसवाल आसा बारकारी ताजे सांगात हांवें चलोवन वेल्यांत देखून कितें जावं पयले विल्सन म्हणजे तुजे लागीं एक सवाल आसा सांगा जोड आदल्या फोटोग्राफीक त्या वेळा ब्लॅक अँड व्हाईट येताली न्ही विल्सन वय वय आतांच्या फोटोग्राफीक खली फरक आसा ओके देव बरें करूं जोड तुवें हांगासर सवाल केल्ल्याक ताचे विशयान आमी पयलेंच सांगलें आसा आनी ताणें वैदळूच जबाब दिल्या ताचे विशयान आनी पटी झळक आमी घालतले हांव आनी तुवें म्हणलें तो कलतो वर्तो सत्यवंत म्हणून आसतना ताचें नांव हांव चेंज करता सत्य विल्सन डिसोजा शिरवा म्हणून हांवें विचारलें तुवें इतलो व्हडल्या फ्रिगजीचो उपाध्यक्ष तूं कसो मॅनेज करताय कशें फंक्शन अटेंड जाताय सायबा पयल्यान पयलें सांगायचें जाल्यार उपाध्यक्ष शिरवा सावथ मायच्या फिरगे दिसा तुवें सांगलें बरें मिसाक वचोंक जायना कशें जातात कार्यक्रम आसात कार्यप्रवृत्ती आसा पूण ही सगळी मांडावळ देवाची हांव सायबिणेची तिणें आदार दिला आनी त्या सर्व संगती सांगता आमचे फिरगज याजाक आमचो विगार बाप आसा मानदीक बाप स्टॅनी तावरो ते उपरांत दोग जाण सहाय्यक भितर फान अनिल फादर स्टॅनी आनी सर्व आमची फिरगज मंडळी आनी गोवळीक मंडळीचे सांदे आनी सर्व आमच्या फिरगेचो लोक म्हाका सहकार दितात म्हाका सांगतात तुका कार्यक्रम आसल्या वेळार मिटिंगाक येनातल्यार व्हडना चलता आनी तुका कार्यक्रम नातल्या टायमार मिटींग दवर आमी येता आनी हर एक हांव नातल्या वेळार ती म्हाका सहकार दितात आनी हांव तो भोव संतुश्ट आसा कित्याक म्हळ्यार ह्या फावटी आमकां आमच्या सगळ्या शिरवा इगर्जेचो 100 वर्सांचो एक कार्यक्रम करचो अवकाश मेळ्ळो बरें भोव यशस्वी रितीन 100 वर्साचें वर्स तुवें शतमानोत्सव आचरण केल्लो आसा आनी हांगासर हरीश उप्पूर आसा हरीश नमस्ते ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಅಡೆ ಇಡೆ ಬೋದು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಗೈದಿನಾರು ಮಾರೆ ಇನಿ ಇದು ಉಪ್ಪುರೋಡು ಮೂಲ ಫೋಟೋ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲಾರು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ఇంకా ఫస్ట్ ఖుషి అవునండు ఇరేనా టీ ఎడుతున్నాక ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಮಾಕ ಯಾನ ಏತ್ ಮಸ್ಕತ್ ಪಾಡ್ ಒಡೆ ಪಾಡ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಲ್ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೀಶ್ ಅರಡ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರು ಮಸ್ಕತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪಿರ 6 ಬೈದಾರೆ ಇರ್ ಮಸ್ಕತ್ ಬಂದಾಗ ಕುವೇಟ್ ದಾರ ಲಕ್ಕದೇರು ಎಡ್ವಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ವಿನ್ ಅರನ್ನ ಕುವೇಟ್ ಎಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ कुवेट का नाव बोले देवबरे सांजे कुवेट आणि टाइम कितलो साहेब आता आता 17 मिनिटं ओके बरं बरं सांग विल्सन काय सांगू कसा कंग्रॅच्युलेशन म्हणता पहिलं सवाल थँक यू एडो होय मागीर नेक्स्ट होय मुझे क्वेश्चन तू फोटो काढताना गेला हसत असताय देव बरे रेड्डू बरे सवाल तुझे हांव इसर जेवण चिंतले थँक्यू व्हेरी मच आणि एक जाका जाप दिवचे पहिले हांगासर जॉयल आत्तूर आसा जॉयल आत्तूर तावन नमस्कार नमस्कार अल्विन आत्तूरान सुत्तूरान पुत्तूरान तुझे नाव सिल्वर टोन नमस्कार विल्सन नमस्कार जॉयल विल्सन आला की म्हणजे एक सवाल असा सांग जॉयल आजकाल आमच्या सभारकारी आणि उद्यानांचे मस्त फोटोग्राफर्स असतात आमच्या समर्थींतले सभार जण असतात समुदायान तांकां तुमचो एक संदेश कितें म्हळ्यार एक किवी मातू बरें सवाल जॉयल तुवें पयले म्हाका फोन केल्लो तुका परबे पाठयता आनी कितें म्हळ्यार तुवें सांगलें बरें सवाल कित्याक आमच्या उदयनेवचे मस्त जण तरणाटे आमच्या फोटोग्राफी फिल्डाक आयल्यात आनी म्हजी आशा ते पावनान आणखी चड आनी चड जाय कित्याक म्हळ्यार एक क्रिस्तांवचें कार्य जाताना क्रिस्तांवच्या कार्याक क्रिस्तांवचो फोटोग्राफर आसल्यार बरें म्हणून आमचे सगळ्यांची चिंता आसा कित्याक म्हळ्यार घरांतल्यान प्रारंभ करून इगर्ज हॉलाक वेता म्हणसर ते कार्य मानून हाडूंक एक क्रिस्तांवचो सवाल कळीत आसा आनी रिवाज कळीत जाय पूण ह्या प्रवृत्तींत मस्त शिकोवंक आसा आनी सगळ्या लागीं होन्नोन जिवंक आसा हांव एक फोटोग्राफर म्हणून सगळे कडेन होन्नोन जिवंक आसा म्हणटा आसतना हांगासर शेल्डन करता येयला शेल्डन नमस्ते नमस्कार इसारा सवाल इसारा विल्सन खुशी झाली सांग शेल्डन खुशी सगळं सवाल इसारा
वय आता विल्सन सवालच आहेत म्हणजे हा काय म्हणतात आजकाल अल्बमाचे वयर पडले दिसत आयचे अल्बम फोटोग्राफी अल्बम पर पैसे सोड अशे परा मस्त सोडत अशे परा म्हणटा सुपर सवाल तुझे सवाल बरे आसा मुखार सिता तेन ती सरूंक आसलो देव बरें करूं हा देव बरें करूं आसा डेरेक आसा दुबय येता डेरेक हॅलो देव बरें करूं तेन्ना हांव सवाल विचारूंक आसलो हॅलो आसा लायन आसा ओके दयेकर सवाल इल्लेशे मागीर करा जाप दिवन दी एक आसा एडून विचारले तूं फोटो काडटा आसतना हांसताय आनी काडताय ती कोण टेक्नॉलॉजी ती टेक्नॉलॉजी म्हणून नाही ते कित्याक म्हळ्यार म्हणजे एक सवय आसा केदाळ हसून हसून जिये म्हणून आमी सगळे हसून हसून जियेल्यार बरें तुवें हांस दुसऱ्यांक हांसय खंडे जावन हांव आसल्यार मात मुखले आसतात हांवें हसनासतना हांवें एक व्याघ्र बरी म्हणजे मुखार मळकर मुखल्याक हांस म्हळ्यार खंडेच जायना हांव हसलें पळोवन सुमार जाण मुखार हसलें आसात त्या देखून म्हजी प्लस वय खंडे जावन हांवें हसलें आनी ती मुखले आसतात ओके दुसरें सवाल आसा शेल्डनाचें कॉस्टली फोटोग्राफर्स आर व्हेरी व्हेरी कॉस्टली येस कित्याक बरें सवाल हें कित्याक म्हळ्यार आयच्या काळार मुखल्यान कोणी सांगूंक आशेनात पटलान सांगतात आतां सगळो संवसारा सांगता कित्याक म्हळ्यार आतां जी फोटोग्राफी कॉस्टली पयल्यांची उण्याची हाका एक तफावत या फरक हांव तुमकां सांगता पयलें एक फोटोग्राफीचो कॅमेरा घेयचो जाल्यार रोल असो कॅमेरा आसलो रोल असो कॅमेरा विथ द फ्लॅश आमी घेयचो जाल्यार 10 ते 15 हजारा भितर सगळो कॅमेरा येतालो आनी तातूंत एक कश्ट आसलें आमकां खाली म्हळ्यार रोल घेवंक आसलें रोल काडून घेताल्या कॅमेरा घालताल्या फोटो काडटाल्या प्रिंट जाताले अल्बमान दिताले ते जाल्यार कॅमेराचे मोल उणें रोलाचे उणें सगळे कामेलाचे उणें 100 रुपये एकलोच फोटोग्राफर आतांच्या परिस्थितीर काळां जाला म्हळ्यार कॅमेराक लाखांनी दुडो जाला एक बॉडी घेयची जाल्यार 1,20,000 तावन या बॉडी म्हळ्यार कॅमेराची लेन्साच्या पटलां आसा बॉडी आसा ते घेयचे जाल्यार 80,000 तावन 4 लाख 5 लाख मुसरायची व्यवस्था आसा खाली बॉडी ताच्या उपरांत ताका लेन्स जाय पयलींच्या काळार एकच लेन्स आसले आतां वेगवेगळे लेन्स आमी यूज करता एका लेन्साचे एका फंक्शनाक कितले लेन्स व्हरताय तूं एका फंक्शनाक हांव 4 लेन्स व्हरता 4 लेन्स एका लेन्साचे मोल 50,000 तावन 2 ते 2.5 लाख मुसर आसात ताच्या सांगाता आतांच्या काळार कॅमेराक विंगडे लेन्साक वेगळ फ्लॅशाक विंगड आनी आतां आमी एक फ्लॅश यूज करना 2 या 3 फ्लॅश यूज करता फ्लॅशाचे मोल विंगड आसा ताच्या सांगाता आमी एक कॅमेरा वेल्यार आजकाल पावना कित्याक म्हळ्यार आतां टॅक्नॉलॉजी तशी जाल्या आमी लेन्स चेंज करच्या पयलें तें सिक्वेन्स चलोवन वता देखून आनी एक कॅमेरा दवरता त्या कॅमेराचें मोलय तशेंच जालां चिप्पाचें कार्ड ताचेंय मोल उपरांत आतां आमी स्टुडियो सेट करता ताच्या सांगाता 4 या 5 जाणांक व्हरता लायट्स इक्विपमेंट्स म्हणटाना ह्या वस्तूंचे वरवींचेय मोल चडलां देखून ह्या अल्बमाचे रेट चडल्या म्हूण सांगेत विनियोग तितलोच जाता त्या खातीर मुनाफ्या खातीर इल्लेशें चडयचें पडटा आनी लोकांच्या अपेक्षा प्रमाणे तुमी क्वॉलिटी दितात 100% आनी ताच्या वामनजोर आसा नमस्कार नमस्कार तुका कृषी रानवळी माती इतक चड आवडटा आज फोटोग्राफी किशान तूं पावलाय नमस्कार दत्त दट्टू नमस्कार नमस्ते काय ना तुमकां अभिनंदन फोन केला देव बरें करो दट्टू ओके काय सांगूंक ना गे तुका पळोवन तूं कशी हांव चिंता म्हजे मस्त हो म्हजो दट्टू म्हज्या बापूचो पूत आमकां मस्त साळावळ आसा बरें साळावळ म्हणटा आसतना इत वृत्ती जावन काडून प्रोफेशन जावन काणकोणच्या तरणाट्यांक तूं कितें सल्ला दिवंक अपेक्षा फाल्यां ते फोटोग्राफीक प्रोफेशन येता म्हणटा आसतना आज म्हजे लागीं स्मार्टफोन आसा डिजिटल कॅमेरा आसा म्हाका फोटो गुत्ता आसा फोटोशॉप गुत्ता घरा लॅपटॉप आसा कंप्युटर आसा मल्टीमिडिया आसा पुरो आसा फोटोग्राफर म्हाका गरज ना म्हणून लोक सांगता ते जाल्यार म्हजे भुरगे आयलो तरणाटो हांव फोटोग्राफरीनूच एक वृत्ती पळयता फुडार पळयता म्हणजे घर चलयता म्हणटल्या चेडक्यांक वा चेडवांक कितें सांगतात हे बरें सवाल कित्याक म्हळ्यार आदीं कॅमेरा रोलाचे आसतना कोणी फोटोग्राफरचो मस्त कश्ट आसले कित्याक म्हळ्यार कंपोजिशन आनी फोकसींग एक्सपोजर आनी पुरा ताणेंच मॅनेज करीत आसलें पूण डिजिटल आयल्या उपरांत फोकसींग आनी पुरा ऑटोमॅटीक जाला एक फोकस हांगासर आसा प्रवीण तवरो कुलशेकर सांग प्रवीण नमस्कार सांगा ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಸ್ ಕಟ್ಟಲೆ ಎಂಸಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಲೆನ್ಸ್ ಇಂಗಡೆ ಚಿಪ್ಪಾಗಿ ಇಂಗಡೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇಂಗಡೆ ವಾರ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ
आता बरं एमसीटी जाईल निघचे या MC दरबार काल आम्ही दोघी शेजाराला सुटलो. होय त्याच्या आवे काल म्हणतो विसरला काल विसरला सुद्धा परदी बसला बरं देव बरें करूं. आवाज मला तो आणि लॉंग मुझे सवाल काल म्हणा लॉंग यांचा तरणाट या तरणाट फोटोग्राफी शिकायचा घेतो कुठे सांगणार ओके तरबेती असा की म्हणून हांगासर मन देव बरें करूं मनादीक जोशी सिद्धकट्टे आसात. फादर नमस्कार. नमस्कार. विल्सन आसा तुमच्या समोर उलया. नमस्कार विल्सन. नमस्कार नमस्कार जोशी. अभिनंदन तुका अभिनंदन पाठयता. देव बरें करूं देव बरें करूं. खुशी झाली पळोवन. सकाळी आमच्या ऑल इन ओबान आमचो फेसबुकार घालणे पळयला हांवें. दोगांकी शाबासकी देव बरें करूं. बेसावून या फादर. देवाचे ओके काय सवाल आसा की तुमकां काय आत्मीक रितीन फोटो काडच्या विशयान सवाल मेळ्ळा जाल्यार विचारता विचाराडे. देव बरें करूं फादर तुमकां देव बरें करूं. तो फोटो काडटा हांव शिकयता तुमी बरया. ते बरें बरें बूक प्रकट केल्ले आसात. आतां मोस्ट ऑफ तांकां सेवा चड आसतली. हांवें विचारलें प्रोफेशन जावन काण घेवच्या आणि तेंत सवाल बहुशा प्रवीण खंडीत जावन आतांच्या समाजार कितें चलता हांव तेचो विशय सांगूंक आदीं ताणेंच मॅनेज करीत आसलें. आतांच्या परिस्थितीर सगळे एक डिजिटल कॅमेरा काडून घेवन येतात आनी मोबायल आसात घरा फोटोशॉप आसा तुमी सांगले बरें आनी म्हणटात फोटोग्राफराची गरज ना. कित्याक फोटोग्राफर आमी आल्बम आमी करता आल्बम करची गरज ना आमच्या हार्ड ड्रायव्हान घालता आनी फोटोग्राफर कित्याक ह्या त्या संदर्भार अनेक मनशान फोटोग्राफर जावचे कशें म्हणल्यार सवाल सुमार तरणाटींक उदेत आसतना हांव सांगता चलयो आसात खंडे जावन आनी येते आसात ह्या फिल्डाक. कित्याक म्हळ्यार तुमी ह्या वावराक ये जाय पूण येवच्या पयलें भरपूर तरबेती घे जाय. आयचो संवसार कसो जाला म्हळ्यार पयलें खाली फोटोग्राफी आसली आतां कॅन्डेड फोटोग्राफीक आमी आयल्या. हाच्या मुखार आनी मुखल्या दिसांनी मुखल्या तंत्रज्ञानाक आमी वता आसतना भरपूर तरबेती घेवन या. तरबेती आमी काण घेवन येना जर जाल्यार आमी एक साद्या फोटोग्राफरा बरी जातले. आनी मुखल्या दिसांनी स्पर्धो आसा विविध स्पर्धो आसा आनी मुखार काले म्हणटा कॉम्पिटिटीव वर्ल्डान कॉम्पीट करीत जाल्यार आमी तरबेती जोडून आयल्यार खंडीत जावन मोबायल कॅमेरा सोडया प्रोफेशनल थोडे कॅमेरा घेवन येता ते सोडया. हर एक खंयचे कॅमेरा असल्यार एक प्रोफेशनल फोटो काडटा मोबायलान मोदे येतात मॅच्युअर्ड नाका आमकां तुमचे तले आमचे जाल्यार सहकार करता तुमी मुखार नाका आमी प्रोफेशनल फोटोग्राफर केला म्हूण सांगतात. पूण त्या तुमी शिकून येतात जाल्यार मुखल्या दिसांनी प्रोफेशनल फोटोग्राफर म्हणल्यार आमकां एक बिरूद आसतलें. आतां आमी खंडीत जावन फुडार आसा आनी फ्युचर फोटोग्राफर जायत कित्याक म्हूण सांगता हर एका विशयाक आमी तोंडान सांगच्या की तस्वीर मस्त उलयता. तस्वीर आसल्यार मात्र ते कार्यक्रम इफेक्टीव जाता. खंय एका कार्यक्रमाक आमी खंय एक्सिडेंट जालें जाल्यार फेसबूक वॉट्सॅपान तस्वीर सोदता हांव. तस्वीराचें मोल आतां कळना. तस्वीर ती बरी आसा जाल्यार ती खंडीत जावन ताका मान्यता आसा. आनी मुखल्या दिसांनी एक बरो फोटोग्राफर जाय जाल्यार बरी तरबेती काडून येती जाल्यार मुखल्या दिसांनी प्रोफेशनल फोटोग्राफर हांगासर आसा. प्रोफेशनल फोटोग्राफर जाय म्हणले वृत्ती आनी प्रवृत्ती आसाच फोटोग्राफी फिल्डाक केदळाय अंत्य ना. खंडीत जावन ताका एक फोटोग्राफराक विडियोग्राफराक अवकाश आसा पूण ताच्या विशयान माहीत जोडून आयल्यार मात्र मुखार अवकाश आसा. देव बरें करूं. आतां आमकां अवकाश ना आनी एकच मिनीट उरला. विल्सन वेच्या पयलें तुमी हांगासर आयल्यार तुमकां देव बरें करूं म्हणटा कितें सांगूंक अपेक्षितात. संवसारभर दायज वर्ल्ड TV पळयते आसात. फोटोग्राफीच्या विशयान कालचे आयचे आनी फाल्यांच्या विशयान तुमी झळक घाली. कितें सांगूंक संदेश दिवंक अपेक्षितात. विल्सन अवकाश तुमचो. मोगाच्या विक्षकांनो हांव एक हळ्ळेचो मनीस शिरवा म्हजो गांव. हळ्ळींद दिल्ली म्हणल्या बरी म्हाका तुमी वाडयला तुमी वागयला. जायते म्हजे इश्ट आसात जायते म्हजे मित्र आसात जायते म्हजे मित्र ह्या जागभाव आसात जायते म्हजे प्रत्येकोद्यमेंत आसात आनी तातूंत एक दायजी व्हडली जावन आसा.
आमकां सर्वांक मस्त जाणां क्रिस्तांवांक तातूंत हांव एकलो आसा मस्त जाणां क्रिस्तांवांक दायजे वल्डान आज हाडन ह्या प्रवृत्तेक पावयलां आनी आज म्हाका हांगासर हाडन ह्या वेदीर बसयलां तुमच्या मुखार येवंक म्हाका एक अवकाश करून दिल्याक पयल्यान हांव दायजे वल्डाक देव बरें करूं म्हणटा आनी कार्य चलोवन येयल्ल्या आल्वेंदांती म्हजो बरो मित्र तुकाय देव बरें आनी सगळ्या पंगडा देव बरें करूं म्हणटा आसतना मोगाच्यानो आमी क्रिस्तांव आमचे तरणाटे गांवांत आसात गल्फाक वचनाका म्हूण सांगना हांव परगामाक वचनाका म्हूण सांगना हांव पूण गांवांत रावन वृत्ती केल्यार प्रवृत्ती आसा आमी सगळे गांवांतूच आसलो गांवांतूच आमी एक ल्हान तावन 0 तावन स्टार्ट केलां पूण आज एका हंता पावलां हिरो जाला म्हण येता ह्या हंता पावलां त्या देखून गांवांत इल्लेशे कश्ट सोडदोड आसूं पुरो जाल्यार गांवांत रावा वृत्ती करा खंडीत आमकां मुखार फुडार आसा म्हूण सांगूंक म्हजो संदेश देव बरें करूं विल्सन तुवें हांगासर आयल्या मोगाच्या वीक्षकांनो संपयतना बरी उतरान ताणें सांगलें आसा प्रतिभा पलायन आमचे प्रतिभा भायर वचून थंय फुलोवच्या की आमच्याच गांवांत आमचो पोरमोळ फांकोवन संवसारभर तो पोरमोळ फांकोवचें बरें जशें मोगरे कळे शिरवांत फुलतात आनी अमेरिकांत पोरमोळ फांकयतात तशें गांवांत रावून कितें म्हणी वृत्ती सोदून प्रवृत्तीक आनी कितें घेवन आमचें तालेंत मुखार हाडचें म्हूण विल्सन उलयल्लें आसा येवच्या अंकड्यान परत मेळया हेमाचार्या हांगासर उलोवंक आसतलें काजर सेरीक पळोवन गी मोगार पळोवन गी म्हणून हेच्या विशयान बसाभास एका नव्या सेरा लागीं करूंक आसतलें तवळ पर्यंत नमस्कार.